सत्तरीतलो सुर्ला गांव गोंयचें हिल स्टेशन करपाचो विचार आसा आनी हो वाठार दोंगराच्या तोंकार आशिल्ल्या कारणान ताची पर्यटन नजरेन बऱ्या तरेन उदरगत जातली। थंय पर्यटना संबंधीत प्रकल्प सुरू करपाक सोदता। तशेंच सत्तरी तालुक्यांतल्या साबार घसघश्यांची जायरात करतले आनी थंय उणेच उणे 2 सुरक्षा रक्षक, कोयराची पेटी, बायो टॉयलेट सुविधा दवरतले अशी माहिती पर्येचे आमदार देविया राणेन दिला। सुरला आमच्या ठाणे पंचायतीन पडटा आनी इट इज ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग इट्स सरला गटान आसा आनी बॉर्डरिंग बेळगांव आमचे थंय विल्डरनेस बी कशें आसा पूण विल्डरनेस कर्नाटकान पडटा सो सुरला आमच्या गोंया पडटा। सो सिमिलरली बिफोर इलेक्शन्स पासून हांवें उलयल्लें म्हाज्या मॅनिफेस्टोनी आय हॅव ऑलवेज स्पोकन अबाउट टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी सो वीच आय एम गोइंग टू स्टार्ट इम्प्लिमेंटींग नाव। आमी ऑलरेडी आय एम प्लॅनिंग टू get some like cottages and develop Surla village as like I've said, I want to promote it as the hill station of Goa because it's at a height. It's almost from there Belgaum is like 45 minutes. So there are lovely bird trails there, trekking people can do, develop camping sites. So we're planning to have a lot of activities, start activities and develop that area. I'm going to get in cottages, some other lot of activities. You all will come to know as I won't disclose right now what we are planning, but slowly in maybe a month or two when we start implementing, when we actually come out and get it like officially out, you will come to know what we are planning at every पळय दोनी सायडीन खूब वॉटरफॉल्स आसा आनी प्रत्येक कडेन थंय एक कडेन वॉटर राफ्टींग जाता, एक कडेन ट्रेकिंग जाता। पण मेन इशू आसा की हे जे लोक हांगा येता फॉर टू एन्जॉय द वॉटरफॉल येता सगळे करता, आपले जेवण हाडटात, बाटल्यो हाडटात, सगळे करतात, एन्जॉय करतात, स्विमींग करतात, पण वता तेन्ना सगळे बाटल्यो थंय फेकतात, जेवण जेवतात थंय फेकतात आनी कचरो करून येतात। सो बेजीक सिवीक सेन्स ना। सो हें आय ब्रॉट टू द नोटीस की हांगा वी हॅव टू पयलीं म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी 2 भुरगे बुडले। सो ताजे खातीर हांवें म्हणिल्लें की 2 लायफगार्ड एटलिस्ट प्रत्येक कडेन एक 2 लायफगार्ड आसपाकच जाय। Increase of police patrolling the area, they have to be there, police patrolling the area. So police forest officers जर थंय आसले भोंवता सो मातशें तांचे भयांतरी people will maybe decrease littering the people.